हायकोर्टान मयेकारांक मीन खण येरादारीच्या संकटांतल्यान सुटका मेळोवन दिल्या। पैराचो उरिल्लो माल सोंपले उपरांत महेशान ट्रक येरादारीक शासना खातीर बंदी घातल्या। इतलेंच न्हू, नेम मोडटा अशें दिसलें जाल्यार ताबडतोब कोर्टाक कळीत करात अशा उतरांनी कोर्टान मयेकारांक आश्वस्त केल्यात। मयेकारांनी आंदोलनाचो एक टप्पो गांठला आनी तातूंत तांकां यश मेळ्ळां। खण बंदी आसतना लीज माल व्हरपाच्या निमतान रूट बदलून गांवांतल्यान मीन खण येरादारी चलिल्ली। मयेकारांचो विरोध आसलो, पूण सरकारी यंत्रणा वापरून आनी पुलिसांक फुडें काडून मीन व्हरपी कंत्राटदाराक अभय मेळटालें। पूण आतां हायकोर्टान सरकारी यंत्रणेचेर बडी मारल्या। गांवांतल्यान मीन खणाची येरादारी शासना खातीर बंद केल्या। They had already transported 17,000 metric tons of ore. So only 5,900 was left balance. And the court felt that although the villagers were prima facie entitled to relief, looking at the fact that 3/4 had already been transported, the court said that the balance 5,000 only and nothing more can go through Maye villages with certain conditions. One very important condition was that instead of the 230 trucks which were transporting through the village, there would be only 50 trips per day. They also reduced the timing to 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 5 p.m. That is a total of 5 hours instead of the earlier 8 hours. And they have asked for strict compliance. This is because the company said that the ore which is already gone to the jetty, we cannot export it until the balance goes there and there is an assessment made. So the court has balanced it, but they have said that the villagers of Maye were certainly entitled to an interim relief, and that the villagers' petition raises a very important issue of transportation of ore through villages in Goa, which are disturbing people with noise pollution, dust pollution and other problems. And finally the court has said that 2 closed circuit cameras will also be installed in the village, because it was not clear how the authorities were monitoring the dust pollution, air pollution, speed limits and so on, and how they were taking action. After that, no more. Maye village is definitely protected. मयेच्यान मीन खणीचो माल व्हरपाक बंदी आसली। सगळे नेम मोडून पोरू मयेच्यान ट्रक माल घेवन धांवले। विरोध करपी मयेकारांक पुलिसांनी बळजबऱ्या पुलिशेंत व्हरून बसयले। त्या उपरांत मयेकार गोवा फाउंडेशनाक वचून मेळ्ळे। एडवोकेट नॉर्मा आल्वारिसान तांची केस घेतली। कोर्टांतल्यान स्टे मेळयलो, पूण तरीकय अंदू ब्लू ग्लोब एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेडाक कंत्राट दिवन माल खरवडपाक लागले। पूण उरला तितलोच माल व्हरपाक मेळटलो। त्या उपरांत शासना खातीर येरादारी बंद। आयकात नॉर्मा आल्वारिसाच्या तोंडांतल्यान कोर्टाचो आदेश। For 2 reasons, the court has said no further transportation will be given until the matter is heard by the court, for 2 reasons. One is the office memorandum, which very clearly says that no mining ore should be transported through the villages, and has said that this will be a condition for all mining leases. Director of Mines is saying Pollution Control Board will approve, but Pollution Control Board is saying we are only about monitoring stations. They should choose the route. So they were passing the buck. So there will be monitoring, and the court has said any violation, please file an application and come to us. गोवा फॉरवर्डाचो मयेचो फुडारी संतोष कुमार सावंतान हो विशय हातात घेतलेलो। डेप्युटी कलेक्टरान पुलिसांक फुडें काडून सावंत आनी गांवांतल्या लोकांक अरेस्ट केले आनी पुलीस प्रोटेक्शनात खण मालाची येरादारी चालूच दवरली। कोर्टाच्या आदेशाचेर ताणें समाधान उक्तायलां। आयकात। जो सत्यमेव जयते म्हणटा पळय तेज्या दारार आमी रावलेले आसा मयाकार म्हणून, आणि 2 दीस पयलीं आमकां हांगासर डेप्युटी कलेक्टरान अरेस्ट केल्ले की ट्रान्सपोर्टेशन हाडिना म्हणून। आयज साबीत केल्लेलें आसा हायकोर्टान की तो आमी जे सांगीच की इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा, इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन वयर घेवन वचा तो बंद करपाचो, ते आमचे हांगासर सारकें क्लियर जाल्लेलें आसा आनी हायकोर्टान आमची बाजू धरलेली आसा की हो जो ट्रान्सपोर्टेशन आसलो तो 2 डिपार्टमेंटांच्यान प्रॉपर परमिशन नासले आनी ते विदाउट प्रॉपर परमिशनाच्यान ते ट्रान्सपोर्टेशन करीत। हांव एक क्वेश्चन तुमच्या माध्यमाच्यान करूंक सोदता डेप्युटी कलेक्टराक, PI आनी मामलेदारांक की तुमी खंयच्या बेसचेर आमकां थंयसर अरेस्ट केल्यात?
पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि मायन्स डिपार्टमेंट एकामेकाचे दुगलतात की आपण दिवंक ना परमिशन आणि तेणी दिवंक ना परमिशन म्हणून दिले कोणी तर म्हणजे हांगासर खंयसर तरी गॉडफादर आसा त्याच्या गॉडफादराच्या आशिर्वादान हांगासर इलिगलिटीज चालू आसा हे आयज हायकोर्टान हांगासर बंद केल्लेले आसा आमी खरोखरच मयाकर वटेनच्यान आमचे फार्मर्स एसोसिएशन आसा तशेंच बाकीचे नागरीक बाकीचे सपोर्टर्स जे आसा पळय त्यांचे हांव अभिनंदन करूंक सोदता आणि त्यांचे धन्यवाद म्हणूंक सोदता की आमचो हे जो लढो आसलो पळय तो आयज सक्सेस जाला आणि ह्यान फुडें मया विलेजींच्यान ट्रान्सपोर्टेशन इलिगल हे जावचेच ना हे आयज क्लियर जाल्लेलें आसा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी.